साऊथ गोंयचे कितें हे जे परची 5 स्टेटीचे जे रिजल्ट आयल्यात जेवेल तुजे कडच्यान सुरवात करता ताजे उपरांत साऊथ गोंयाक काँग्रेसीची तिकिटाचेर झोपय पडटली काय थंय बी बीजेपीच्याच तिकिटाचेर झोपय पडटली? There the situation is completely different. There Congress is going to fight for candidate. आता जशें हिंगा बीजेपीचें अशें हें जाता तशेंच थिंगा काँग्रेसाचें जातलें बिकॉज सार्दिना ऑल्सो इज trying his best to retain his. There are people in Congress who are telling Sardina also to take rest. Yes, the same thing. That is a very interesting thing. Interesting thing that he has done enough. So आता एक दुसऱ्यांक चान्स आणि जे सांगतात तेही बी सामके यंग तरतरीत न्ही तेही पांडुरंगाले बरोबर. So the exact scene is replicated in South Goa towards the Congress side. हय सुयश, सावथाक हाजे उपरांत तुका दिसता एज फार एज टिकीट इज कन्सर्न बीजेपीची टिकिटाचेर झोपय पडटली काय काँग्रेसीच्या टिकिटाचेर झोपय पडटली? ते बीजेपीचे कॅन्डिडेट्स पळोवची तांचे एक दोग जे आसात सावयकार तो तसो सद्याचे कॅल्क्युलेशन पळयचे इंडी अलायन्साचे स्ट्रक्चर जावं आतां परिस्थिती जाल्या ती 5 राज्यां नंतर इंडी अलायन्साची जी परिस्थिती जाली ती पळयत जाल्यार सावथाक तांचो फॉर्मर जो MP आसा अथवा इज अ सेफ कॅन्डिडेट असो दिसता. सो आनी ताका एज फॅक्टरी असो भाऊ भशेन ना. सो मे बी ताजो जर तो तिसरो टर्म आसत MPचो मे बी इन्स्टेड ऑफ नॉर्थाचो जो मनीस वतलो ताका कॅबिनेट बर्थ मेळचो ना इन्स्टेड सावयकार सावथाक आनी दॅट वील बी अ बीग मूव फ्रॉम द मायनॉरिटी आस्पेक्ट दॅट इज बीग मूव सावथाचे रिप्रेझेंटेशन. ओके इज व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. सावथाचे कितें नरेंद्र सावयकराचे हे आशिल्ले सगळ्यांक दिसतलें की नरेंद्र सावयकर हो निर्विवाद हे आसतलो म्हणून कॅन्डिडेट पूण आतां बाबू कवळेकर अजूनय म्हाका दिसता मडगांवच्या भोवतांचे 1-2 लोक तयार जाल्ले आसा जे मागतात जांकां उमेदवारी घेवपाची इच्छा आसा आनी काँग्रेसीनूय फायट आसा. कॅप्टन विर्यातो आसा, वेल्वीस आसा, सार्दीन आसा अशें म्हाका 3-4 लोक थंय उबे रावतले काँग्रेसीनूय. सो काँग्रेस सावथाची तिकीट दोनूय पार्टींक हे आसा की थंय दोनूय पार्टींच्या तिकिटाचेर झोपय पडटली. किशोर ना दोनूय पार्टीची झोपय पडटली पूण म्हाका दिसता की सावथाक एडवोकेट नरेंद्र सावयकर जेन्ना खासदार आसलो खूब तेणी बरें काम केल्लें व्यवस्थीत पद्दतीन प्रश्न. हय नरेंद्र सावयकर हो एक्चुली फिक्स म्हणजे बरो कॅन्डिडेट बीजेपी खातीर. पूण जालां कशें की बीजेपीचें काँग्रेसीकरण जाल्ल्या कारणान आतां बीजेपीचे मूळ जे आसा पळय तेंच्या बद्दलूच आतां कसो विचार करचो असो पेस बीजेपीक पडला. बाबू कवळेकर हो नरेंद्र सावयकराक पर्याय जावं शकना. आतां दिगंबर कामता सारको मनीस समजा जर ताका उमेदवारी दिवपाचेर जर थारला गेलो ओके दिगंबर हो एक सिजन आनी वेल एक्सपिरियन्स अशा पद्दतीचो लिडर. सो नरेंद्र सावयकर हो बरो ऑप्शन आसूनय नरेंद्र सावयकराच्या नांवाचेर तेंचे तकलेक आटयो कित्याक पडल्या पळय हो प्रश्न. दामू नायका सारको मनीस आसा जाका दिसता की तो सद्याक खंयसरूच ना. सो तो एक यंग लिडर एक बरो फेस बीजेपीचो जावपाक शकता. साऊथ गोवाच्या बाबतींत उमेदवारीच्या बाबतींत बीजेपी मातशी सावध दिसता पूण काँग्रेसीन पांडुरंगान सांगलें तशें कितलेशेच लिडर आसा आनी सगळे बरे आसात. कॅप्टन विर्यातो आहा, एल्वीस आसा, गिरीश म्हणटा आपूण फातेड्डोचो आपुणूय सावथाक रावतलो. सार्दीन तर म्हणटा की आपले अजून रिटायरमेंट जावंकूच ना. सो ह्या झगड्यान ते म्हाका दिसता शिजोवन भाजपाक वाडटले आनी कांयच करपाक शकना.